प्रितीच्या न्हू आमी आज मायेमोगाचो येवकार दिता आमच्या याज्ञीक भावाक फादर टोनी फेर्नांदीस गांवांत कांसालेचो पिलारचे संस्थेचो वांगडी. ताका हांवें मुद्दम आपयला कित्याक ताणें सेवाधर्मा वयर रोमा शारांत बायगोंत आंसेलमांच्या इन्स्टिट्यूटान सेवाधर्मीक पद घेतलां आनी तो आमचे सिमनारीन शिकयता आनी तांचेय सिमनारीन शिकयता आनी हेर कडेन तो लॅक्चर दिवंक वेता. बरो पाद्री, म्हजो व्हडलो इश्ट, दोगूय आमी बरे इश्ट आनी दोगूय आमी सेवाधर्मान बरें करपी. आनी ताका हांव खुशालकायेन हांगासर येवकार दितां आमच्या ह्या 7व्या तेरेझेनांत वांटो घेवंक. आनी ताका तुमचे मुखार दवरता आसतना तुमकां मागता ताचे पासत मागूंक. तो कार्मोना जालोर तांचें पिलारिस्तांचें घोर आहा, रिट्रीट हावस, थंय वडील तो आनी थंय जावन तो आयला. सकाळीं 6 वाजता भायर सरलोलो, सुमार 7:30 वाजता पावलो. इतले पयस जावन ह्या पावसाच्या मेघान आयला देखून हांव खुशाल जाता आनी उमेद ताची उर्बा ताची बरे भशेन तो देवाचें उतर सेवा धर्मा वयर परगडटलो. फादर टोनी, तुमकां आमचो मायेमोगाचो येवकार. Emisanto querido Baixinho Maguia, Rainas Fernandes, a tia intenção passou. Bapace ani putace, ani povitratmiace navi. Amcia somia Jesu Christaci curpa, devaco move. आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, 7व्या दिसा आमी बागीवंत सांत आंतोनीचे परबेक तयारी करूंक तेरेझेनांत वांटो घेवंक आयलो. आनी आयज बरो विशय पादविकारान फादर सुकुरान वेचून काडला. सेवा धर्मीक समारंभनेंतल्यान पवित्र सभा आमचे मोदें जेजूक आजीर करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, चितले पावट आमी सेवा धर्मांत हाचे रितींत वांटो घेताना आनी अदीक करून पवित्र मिसाचे भेटेंत परम संस्कारांत वांटो घेताना आमी बेस्तोच कायदो म्हणूय ओ परंपरा म्हणूय आमचो हेतू जावंक जाय जेजूक आमी अनुभवंक. आनी जेजूक अनुभवल्या उपरांत आमी जेजू दुसऱ्यांक जावंक. तर आयज केरीत भाशेन बागीवंत आंतोनी लागीं मागुया आमी दर एका सेवा धर्मांतल्यान जेजूचें आजीरपण आसने आमी अनुभवंक आनी उपरांत होच जेजू आमी आमच्या घोराब्यांत, आमच्या समुदायांत, आमचे पवित्र सभेंत आमी हेच जेजूक आमी साक्षी दिवंक. मिसाचे सुरवातेकूच आमची मनां काळजां उक्ती करुया. कसल्या मनान आमी हांगासर आयल्या. आमी सगळीं वस्कोत, आमी सगळीं पातकी देखून मिसांत वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी आमची अस्खताय मानून घेता आनी जेजू लागीं आमी मागता, सायबा आमकां बोगस आनी आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण. सो इल्लोसो वेळ उगीच रावुया आनी आमची अस्खताय, आमची पातकां आमी अडकून घेवया की आमी जेजू बाराबर आमी पवित्र जावं. दूख धरून आमी सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून तोंडार उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागीवन सुदान सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sorbespora sasnocia deva, tuve Lisboacia bagiont Antonic, Corea bavarta Zoușoar, Porson Nagar, Anigociatanc, Acanta Caslolean Tirasro, Corun Diloi, Tazo Patlau Corun, Jesu co Patlau Corun, Amishicum, Ani sogle amcia gorzani,
ताची मोजत आमकां मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्या सोबे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी विंगडो आसा म्हूण हांव भिवन लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या झाडाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या झाडाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारले, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी घाली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जानवरां आनी रानोट जानवरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी ओस्तोरे मदें आनी तुजे स्तोंस्ती आनी तिचे स्तोंस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोटेक चापतलोय. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. सगळीं म्हणुया, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. खोल खोल खोंडांत पडला तुका उलो मात्ता. तूं म्हाका पाव सायबा खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पाकाक बोगसणें मेळटा तुजे सोवे म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परोम इस्वराचेर. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. तारोनाची भरती इस्रायेलाक आतां सोर नश्टपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत.
भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोली दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें सोतमारलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सोतमानतांव देखून आमी उलयतां. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकां जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोशी वतलो म्हूण आमी जाणां. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कुरपां वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवं. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खोती दुखी तांचे लागीं कसलेंच सर करूंक जायनासलोलें सासणाचें उत्तम मोहिमेक आमी तयार करतात. म्हणटच दोळ्यांक दिसती पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें दान मन लायना, पूण दिसती पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिसती पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उत्तात, पूण दिसती पडनात त्यो सासणांक तोखतात. आमचें संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमच्यो कुडीचो तोंबू मोडोन गेलो जाल्यार देवाक कडलें घर मनशाच्या हातांत बांदूंक नासलेल्या सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणां. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमान मानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो ऊंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पोनोचिबोन जालो त्याच दिसा शिसां भितरले दोग जाण जेरुसलेतान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत बेताले. आनी जें सगलें घडलेलें ताची गोबाय एकामेकाक लागीं ते कोडीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक ताच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. इतले म्हणसर ते बेतात ते गांवा लागींच पावले आनी ताणें
आपूण फुडें वेताशें करूंक दाखयलें. पूण तांणी पोरातून मागलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो आसा. आनी तो तांचे संगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलोलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनबासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें. तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठून ते जेरुसलेक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलीं आसलीं की तांकां मेळ्ळीं. आनी सांगलें, समी खरेंच पोनो जिवंत जाला आनी सिमाबांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली. आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखला तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय सेवा धर्मांतल्यान जेजूचें आजीरपण आमी अनुभवंक काय बरो विशय. So this is not going to be a homily but a sermon. Homily is only breaking the word and sermon is trying to catechize on a particular theme. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां आयज मिसांत तेरेजिनांत 7व्या दिसा वांटो घेतल्यांक. माय क्वेश्चन टू यू, कितलीं जाण तुमचे मोदलीं यादनीक जावन आसात? कितलीं मोदी आत उबारात? कितलीं जाण तुमचे मोदलीं? हाउ मेनी ऑफ यू here who have come to participate are priests? एक दोगूच जाण. See, this is the problem. आमी जायतीं नोवेनां करता, जायत्या विशयांचेर आमी नियाळ करता, पूण आमी कितें तें आमी नोखो. भाग्यवंत पावलू आपले पयले चिटींत अशें म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक रोखडीच मागणी दिता आनी पाद्री करता, पूण तुमी देवान विंचून काडलेलें कूड. यू आर अ चोजन रेस. तुमी तेच देवा रायाचे यादनीक. दॅट मिन्स यू आर अ रॉयल प्रिस्ट. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र आनी तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजा. यू आर अ रॉयल प्रिस्ट. आतां कितलीं जाण यादनीक जाल्यां तातूं बारात? A few hands have come up. पवित्र स्नाना वरवीं पयले सुवातेर आमी सगळीं यादनीक. If you are not priest, you cannot participate in any liturgical celebration. खंयच्याय सर्व धर्मांत भाग घेवंक तुमकां हक ना, परवानगी ना. समजली? Through our baptism,
we all are consecrated priests. And that too, रायाचे याज्ञिक, रॉयल प्रिस्टूड. समजली? आता तुम्ही याज्ञिक आत उबारात. आता थोडे दुसरे लॉसतात. आमी शिमनारीन शिंकता तेन्ना दोतोन शिकोवंक बेताले. दोतोन शिकोवंक बेताले आनी दोतोन जाली म्हणटकच एकाक आमी शिमनारीन पावूंक जाय आसले. आनी त्या दिसांनी क्रिकेट चलतालें. नाव ऑल्सो वर्ल्ड कप इज गोईंग ऑन. सो म्हजे सांगाती आसलो तो आतां बिस्म जाला. ही वॉज व्हेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. आनी शिमनारींत आमचे लागीं टी व्ही नासली. बिकॉज दॅट टायम टी व्ही हॅज जस्ट कम एंड दे सेड वी आर पुअर पीपल, वी कॅनॉट एफोर्ड टी व्ही. आतां टी व्ही होमटांनी देखून आसा. सो म्हज्या सांगातान म्हणलें कोणागेर टी व्ही आसा. सो आमी कोणाकल्यान आत उबारलो, आमगेर टी व्ही आसा. इंडिया एंड पाकिस्तान तेन्ना हॉट सारके. सो वी वेंट टू सी. आनी आमी बेता म्हूण सोबार तोरणाटीं आयलीं. तुमी आयल्यान ते भाशेन. आनी क्रिकेट चलता. क्रिकेट चलता 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 विकेटी पडटात. रावंड रावंड रन्स चड जातात. फाटल्यान तान आवाज आयलो, ब्रदर आमकां कितें पळोवंक हाडलां? आमकां कितें पळोवंक हाडलां? ते फकत बॉल घेतात आनी कालसांवाचेर घांसतात घांसतात घांसतात. ए क्रिकेट. They thought that cricket means taking the ball and rubbing on the pants and making your white pants red. They did not understand. जायते पावटी हें उदाहरण म्हज्या मनान येता. जेन्ना आमी परम संस्कारांत सेवा धर्मीक रितींत वांटो घेवंक येता, आमी त्या तरणाट्या भाशेन विदाउट अंडरस्टँडींग we come, and without understanding, without celebrating, we go back. ती समजोली क्रिकेट म्हणजे बॉल घेवप घांसप घांसप. आमी येता बांक घांसता 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 आनी आमी बेता. नथींग स्पिरिच्युअल. सो देफोर फर्स्ट थिंग हो विशय आमी समजताले जाल्यार जेजू दर एका सेवा धर्मांत हाजीर आसा जाल्यार आमचे वरवीं आमी पयले सुवातेर याज्ञिक. सो देफोर ऑल ऑफ यू who come to participate have a share in the royal priesthood of Jesus Christ. ही बायल हुशार मुखार आसली ती. तेरान दुसरें नातू बाल्लो. At least now, are you priest? Are you royal priest? पवित्र स्नान घेतला न्हू सगळ्यांनी? घेतला ओ ना? सो विथ बॅप्टिझम आमी सगळीं जेजूच्या रायाच्या याज्ञिकपणांत आमी भागेली. आनी आमकां वेंचून काडल्यात हे रायाच्या याज्ञिक वर्गाची सेवा करूंक. टू सर्व द रॉयल प्रिस्टूड. सो आमचो कायदो जावन आसा हे रायाचें याज्ञिकपण आसा तांची मोगान उर्बेन सेवा करूंक. दुसरें क्वेश्चन हांव विचारतालो जायते पावटी. which is of a higher level, royal priesthood or servant priesthood? Which is higher? Servant priesthood. Royal means Raja. Ami sevak. Servant is greater than the king. So you are the royal priesthood. इतली जाण आसात पवित्र सभा जेजूची गुटात कूड मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट आर यू ऑल.
आनी देफो एकलो पाद्रीगार वो ताचो सांगाती पादकूर तुमची सेवा करूंक. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दीस. योर प्रिस्टहूड इज ऑफ अ हायर लेवल. उपरांत जेजू गुटात कूड रोसता. पयलीं आपणाचीच कूड आसली आनी आतां दर एका सेवा धर्मांत जेजू तर सेवा करतलो जाल्यार ही रिक्वायर्स ऑल ऑफ अस गॅदर्ड हियर. एंड देफोर जीसस इज आस्किंग अस, आमचे लागीं मागता, म्हाका हे सेवा धर्मांत आजीर जावंक तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय. आय वॉन्ट युअर प्रेझन्स, युअर पार्टिसिपेशन एंड युअर एक्टीव पार्टिसिपेशन. आनी कशे भाशेन आमी भाग घेतले जेन्ना आमीच नको आमी कोण ती. देखून हांवें धाकटेंच एक पुस्तिका बरयलां, अंडरस्टँड वॉट यू सेलेब्रेट. जें कितें आमी दर दिसा सेवा धर्मांतल्यान आमी समारंभ करता तें आमी समजून घेवंक. इफ यू डोंट अंडरस्टँड, then my dear brothers and sisters, like that youth, we go for a cricket match, we don't understand what is cricket, and we think cricket is only taking the ball and rubbing what we do on the benches here. So जेजू तर आजीर जाता सेवा धर्मांत आमचे वरवीं. आनी देखूनच भाग्योन पेद्रू तांकां उडास करता, तुमी देवान विंचून काडलेली कूड आनी तेच देवाच्या रायाचे यादनीक, देवाचे सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र तुमी, आनी देवान आपली करून घेतलेली पोरजां. हें तर बरे भाशेन समजल्यात जाल्यार तुमी जेजूचें आजीरपण जावं मिसांत, जावं दर एका सेवा धर्मेंत, जावं बातींत, जावं क्रिम, जावं लग्न, जावं मरणांत, जावं खंयच्याय संस्कारांत बरे भाशेन समजतली. आतां सेवा धर्मांत शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, हें वाचप हांवें केरीत भाशेन विचून काडलां, कित्याक ते शीस बरे भाशेन आमकां सांगतात सेवा धर्मांत आमी कशे भाशेन भाग घेवंक जाय तें. ते दोग शीस एमावस वेताले आनी जेजूक निकतोच कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जाल्लो. आनी हे वाटेर वेताले ना उलयताले तांबडाचेच मोदें. जेजू जाका आमी दोनी म्हूण समजताले, आमकां सुटोवंक आयला राजा आमचो, ताकाच धरून कश्ट मरण दिलें आनी जिबेशी मारलो. आमचें कितें जालां? आनी हे वाटेर चलोन वेताना जेजू तांचे मोदेको देता. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आनी तांची गजाल आयकता. कितें उलयतात? कितें तुमची गजाल? आनी ते जेजूक सांगतात, जेजूच चे बारी जेजूक सांगतात आनी जेजू बरे भाशेन आयकता. आनी उपरांत आमी आयकलां जेजू तांकां सुरवातेक ते शेवटाक पर्यान आदल्या कोरारांत कितें घडचें आसलें, सोरवंडारा विशीं कितें कोडीत करूंक आयिल्लें, तें सगळें तांकां सांगता. आनी चलता 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 ते एमावस पावले आनी जेजू एके भाशेन फुडें वचूंक करता. आनी हे दोग शीस जेजूक सांगतात, दीस दारीर पडला, आमचे मोदें राव. आनी जेजू तांचें मागणें आयकून घेता आनी तांगेर वेता, तांचे बाराबर जेवणाक बसता. आमी आयकलां उंडो घेता, ही टेक्स ब्रेड, देवाक दिनवासता, मोडटा आनी वांडटा. दर एका परम संस्कारांत जेजू हेंच करता, आपणाक घेता उंड्याच्या रुपान, बापाक दिनवासता, मोडटा आनी वांडटा. हें जेजू आतां कोत्ता. आनी आतां
जेजूसान करूंक जायना कित्याक ताका कूड ना आनी कूड पवित्र सभा जावन आसा दर एकली आमी पवित्र स्नान घेतलोली वी आर द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट जेजू बराबर आमी एक जाता जेजूक खुशी आसा पत्तून पत्तून आपणाकूच घेवंक मोडूंक आनी वांटूंक देवाक दिनपासून वांटूंक आतां हें जेजू बरे भाशेन हाजीरपणान करतलो जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो जितले फावटी आमी सेवा दवरमन अदी करून मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना आमी बेश्टेच येवचे न्हय कायदो म्हणून जायते फावटी हांव लोकांक विचारता तुमी दर आयतारा दिसा मिसाक कित्याक वेतात वाय डू यू कम फॉर टू चर्च आनी चडसो म्हाका जबाब मेवता फादर कायदो इट इज एन ऑब्लिगेशन सो वी कम टू फुलफील दी ऑब्लिगेशन कायदो तर नासलो आमी सुसेगाद घरा न्हिदपाची आनी तुमी कायदो केला देखून आमी येता सो प्लीज डोंट कम बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेशन यू विल नॉट गेट एनीथिंग जेजून आपणाकूच मोगान घेतलो आनी मोगान घेतलो देखून दुसऱ्या दिसा त्या शिपायांनी ताका धरूंक जालें जेरबोंड मारूंक जालें कुर्सार मारूंक जालो बिकॉज ही हॅड टेकन हिमसेल्फ जशें पोरने कोरारांत अब्रामान इजाकाक घेतलो आनी देवाकूच भेटोवंक ही टूक हिम सन असल्या मनान जेजूचें हाजीरपण आमी करूंक येता तेन्ना आमी आमकांच घेवन येता उपरांत जेजून बापाक दिनबासलो ही ब्लेस्ड गॉड जेजू देव बापाक कित्याक दिनबासूंक जाय बापाक आमच्या सगळ्यांच्या नांवान बापाक दिनबासता ही थँक्स ब्लेसीस गॉड आमी आमकांच घेवन येवया दर एका सेवा धर्मांत बापाक वाखाणूंक दिनबासूंक आमकां देवान जिवीत दिलां आमी सगळें बरेंपण आसा कृपा दिला आमकां गूण दिल्यात ते घेवन येयात सो दिस इज द मिनींग ऑफ ब्लेसींग टेकींग ब्लेसींग आसांव तशींच आयज काल आसली तशीं तें काल गेलें फाल्यां कितें जातलें दीस आमकां मेवतलो देवाकूच ताबें सो एज वी आर नाव वी कम टू ब्लेस गॉड विथ जिजस उपरांत जेजून मोडलो आपणाकूच मोडूंक दिलो आमी दर एकल्यान मिसांत येता तेन्ना बिकॉज यू आर रॉयल प्रिस्टूड रायाचें यादनीकपण आमी दुसऱ्यांचे सेवेक जायते फावटी आवय बापूय कोत्ता तितले त्रास काडटात पूण हे त्रास कसले मनान काडटात जायते फावटी भुरग्यांक शिराप घालून जायते फावटी तुमी जल्मूंक नासलीं जाल्यार अदीक बरें आसलें असल्या मनान आमी आमकां मोडटा तेन्ना ही जेजू भाशेन सेवा जायना जेजून बापाक शिरापूंक ना आमकांय शिरापूंक ना पवित्र सभा आपणाची पोतीन कशी मानून घेतली आनी आमी अशकोच जावनूय आमचे खातीर देवाक आपणाचीच भेट केली सो वी ब्लेस गॉड वी ब्रेक आवर सेल्फ विथ आवर सर्वीस एंड फायनली वी शेअर आवर सेल्फ हे जावन आसात चार तरेन आमी जेजूक दर एका मिसांत आमी हाजीर करता दुसऱ्या सेवा धर्मांत ग्रेक भाशेन अनामनेझिस म्हूण आसा अनामनेझिस आनी हें उतर ना म्हूण कोंकणीन ना म्हूण इंग्लीश भाशेन भाशांतर करूंक जायना
It is, if you want to translate, it will be effective memory. Effective memory. Effective memory म्हणजे एक उदाहरण तुमकां दिता. उदाहरण. दोळे बंद करात. Close your eyes. I can see still some eyes open. Close your eyes. Sister, close your eyes. आणि जे तुमचे चड आवडीचे, what you like best to eat, whether any dessert or ice cream or anything, or say chicken 65 or anything, is there in your mouth, is there in your mouth. तुझ्या तोंडांत तुझ्या आवडीची कितें रुचीचें आसा तें तुझ्या तोंडांत आसा. And try to imagine that it is there in your mouth. बरें, दोळे उक्ते करात. I also swallowed. आमी लुती सगळी गिवल्या. आमी सगळी लुती गिवल्या. Correct? So this is called effective memory. Anamnesis. जेजूचें आजीरपण पवित्र मिसांत हे भाशेन जावंक जाय. न्हय आमच्या तोंडांत पण आमच्या काळजांत. Let us remember that Christ is present in us and he is present here in our hearts. आनी जें कितें जेजून अनुभवलां, जेजून आपणाकूच घेतला, देवाक दिन बसला, मोडला, वांटला, आमी लुती घेवल्या, तेज पासून आमच्या काळजांत आमी करुया. दिस इज कॉल्ड जेजूचें आजीरपण जावप. दर एका संस्कारांत पवित्र स्नानांत आमी वांटो घेता जाल्यार जेजून पवित्र स्नान घेतला. पातोग नासतना मनशा कुळाच्या नांवान स्नान घेतला. पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो. शीस बाराबर आसले तेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो. ओगडास आमी करता. लग्न संस्कारांत देखून जायते आयज काल लग्न तुटूंक पावल्यांत. कित्याक सारकी समजनात. आनी हांगासर जालोर आय हॅव अ स्पेशल रिट्रीट फॉर ओन्ली वन कपल एट अ टायम, सॅटर्डे संडे. आनी तांकां तर विचारलें लग्न म्हणजे कितें, तीच बाबडी नाकात. जेजून आपणाचे पोतिनीचो पवित्र सभेचो इतलो मोग केलो, आमी अशकोत आसतना आमचे पासत कुर्सार मेला. वी हॅव नॉट अंडरस्टूड दिस. And therefore, there are many married couple who are sailing through hard rocks because they have not understood it. ही भाशेन जेजू परम संस्कारांत आपणाकूच मोडून दिता, तेच भाशेन आमी मोडूंक शिकूंक जाय. याज्ञिकाचे संस्कारांत सेवा करूंक तुमकां मागल्यात. पिडेस्तांचे संस्कारांत जेजू आपणाच्या शिसांक धाडटा, वचात. आनी जांचेर तुमी हात दवरतात, तेलान मागतात, ते म्हज्या नांवान म्हजो उगडास करून तांकां पेखवणी मेवता. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, पयल्या वाचपांतूय आमी आयकलां, देवान आमकां आपल्या सारक्याची केलेली, आपल्या सारक्याची. पूण आमची अस्खताय, आमची पातकाक लागून आमी हें देवा सारकी आमी केल्ली. देवाची येवजण, देवाचें सपन आमी एके भाशेन फिसकोटायलें. वी डिस्ट्रॉयड गॉड्स प्लॅन. पूण तो देव मोगाड, दोयाड, तेच वेळार आमकां नव्यान रचूंक कोत्ता. दुसऱ्याय वाचपांत आमी आयकलां, संवसारी मन सोडून संवसारी वस्तू सदांकाल तगोनात. सासणाच्यो वस्तू सेवा धर्मांतल्यान सासणाक तगतात. आनी ह्यो असल्यो वस्तू जेन्ना आमी समजून परम संस्कारांत वा सेवा धर्मांत वांटो घेता, तेन्ना आमी जेजूक आपणायता. धर्मदुताच्या इतिहासांत दुसऱ्या वेस्परांत 42 बोडींत आमकां अशें मेवता. आमची पयलीं क्रिस्तांवां दर सातोड्याच्या पयल्या दिसा एकठांय जातालीं. दे यूज टू कम टुगेदर
कायदो बायदो कांय नासलो. आप कुशेन एकठांय जाताली, नाल्यार वाचात. उंड्याचे मोळणेंत पयलो सेवा धर्म सुरू जाला. ताका नांव आसलें ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, उंड्याची मोळणी. आनी तातूंत वांटो घेताली. जेजूक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवताली. दे यूज्ड टू एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ द रिजन लॉर्ड. आनी उपरांत ती आतां जेजूंत बदलून उपरांत वेताली. आनी कितें करताली? गरजेवंतांक कोणाक गरज आसा तांच्या गरजांक पावताली. आपणाकूच विसरताली. आनी दुसरो लोक जे कोण क्रिस्ताक अडको नासलो, क्रिस्ताचें आजीरपणूय नासलें, ह्या क्रिस्तांव पयल्या क्रिस्तांवा वरवीं ती मुंडालींत पडयात. ही उंड्याच्या मोळणेंत वांटो घेतला, सेवा धर्मांत वांटो घेतला. आनी आतां ताचें जिवीत बदल्लां. ती आपणाचें चिंतिनात, स्वार्थीपण गेलें, तें दुसऱ्यांची चिंतात. आनी तेंच दोन दुतांचो इतिहास आमकां सांगता. गरज पडल्यार आपणाची भाटां बिटां विकतालीं आनी गरजेवंतांक पावतालीं. दिस इज ऑल बिकॉज दे यूज टू एक्सपिरियन्स द रिजन लॉर्ड इन दियर लिटर्जिकल सर्विसीस. आनी जिवीत बदलून आनी ती बदल्ल्यान देखून दुसरी जी क्रिस्ताक अडको नासली क्रिस्तांव जाताली. आयज काल अनदर क्वेश्चन. आमी मिसांत वांटो घेवन, उंड्याचे मोळणेंत वांटो घेवन आमचें जिवीत बदलता. Question to all of us, do we really change? If you have not understood, it is not your fault. आमचो गुन्यांव आमी सारकें तुमकां शिकोवंक ना. देखून फादर सुकोराक हांव वालोर दिता, बरो ह्या दिसांनी बरी शिकोवण दिवंक. सो इफ यू हॅव अंडरस्टूड दीस, then you will really participate well. And you will go out. पयलीं क्रिस्तांवां आपणाची भाटां बिटां विकतालीं. आमी दुसऱ्या खातीर आमची भाटां बिटां विकिनात. परतेंच जाल्यार दुसऱ्यांचें कितें आसा तें आपणावंक. एक येत बोर 1 meter my brother has got extra, take him to the court. This is modern Christian living. आनी दुसरे हिंदू भाव आमकां पळयतात, अरे हे क्रिस्तांव भाव बाबाकूच कोर्टीन घेवन वतात. एंड मोर दॅन दॅट वी आर क्रिश्चियन्स. आनीक एक न्हू जायते पावटी म्हज्या मोतींत अशें येता, आमी गोंयकारां फेस्तांकारां, नोवेनाकारां आनी उपरांत कांय ना. जुनाच्या म्हयन्यांत हांव विसरलोलो. जुनाच्या म्हयन्यांत हांगासर आनी देवसुवा सगळीं नोयनात. लूट बरी आसा, गूड. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत खंय वता? इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर वेर डू वी गो? हांवूय पिलार, सॉरी, आय एम लुकींग आफ्टर द केस ऑफ फादर अग्नेल. सगळीं पिलार येतात, आमी व्हडलो माठो घालता. बरें, गूड. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत खंय वता? ओल्ड गोवा. जानेराच्या म्हयन्यांत खंय येता? सांकवाळ. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी. आफ्टर दॅट ते उपरांत कितें? स्क्वेअर वन. तोच राग, तीच दुस्मानकाय, तेंच आपलेपण, त्योच गाडयो, सगळें तेंच. पूण नोवेना आमची एक रितवाल कसो न्हू, रितवाल कसो. सेवा धर्म इज नॉट जस्ट अ रिच्युअल. रिच्युअल जायते कायदे बायदे आसात. सेवा धर्म इज मच मोर दॅन दॅट, एंड दॅट इज ओथमिकताय, स्पिरिच्युअलिटी. वी आर लिमिटेड only to all the religiosity. ओ कायदो, तो कायदो, ते कायदे, सगळें हें सगळें बरें. पूण
We are limited only to that. We have to go beyond that. Becoming more Christ-like. तशीच जेजूच्या उंड्या मोडलेत अनुभवलो आणि तेच राती पत्तून गेले दुसऱ्यांक अनुभव दिवंक. आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवला, आमी देखला आनी हेच साक्षी दिवंक त्या दुसऱ्यांक गेले. आयज भाग्योन सांत आंतोनी लागीं मागुया. सांत आंतोन बरो देवाच्या उतराचो परगटणार आनी हेच खातीर बाळक जेजू ताच्या लिवरार घेवता म्हूण आमी गायनान म्हणटा. कित्याक ल्हानबी खायन खालती खायन जेजूक ताणें अनुभवलो आनी जेजूक दुसऱ्यांक दिलो आपणाच्या प्रवचनांत आनी आपणाच्या भागिवंत देखीन. तर आमी हांगासर तोरे 13 दीस नोवेना करून घेतात जाल्यार let it not be just a formality, नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी, पूण आमच्या जिवितांतल्यान आमी नवसरणी घेवन दर एका सेवा धर्मांत वांटो घेतना जेजूचें आसणें अनुभवून आनी पवित्र आत्म्याचे उजवाडान जंयसर जेजू आसा थंयसर पवित्र आत्मा आसा. तुमी तर आयज हे परम संस्कारांत जेजूचें आसणें अनुभवून पवित्र आत्मा आमकां घोटाय आनी बळ दिता. आमचें जिवीत, आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें घोराबी, आमची पवित्र सभा नवसरून आमी नवी जावंक पापसाहेब जाणटो जाला आनी ताचें सपन आसा की आमी पवित्र सभा आख्या संवसाराक पयलीं क्रिस्तांवां जियेतालीं ते भाशेन आमी जिवंक. तर हीच कृपा आमी मागुया, पाप साहेबाक घोटाय मागुया आनी सांत आंतोनीचे मोजतीन आमी क्रिस्ताक अनुभवून क्रिस्ताचें आसणें आमच्या जिवितांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या घोराब्यांत आमी ताका साक्षी दिवं आनी दुसऱ्यांची यादनीक कशी मोगान सेवा करूंक तोच आमकां घोटाय आनी बळ दी. उबी रावया आनी आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानता देवाक, स्वर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकलेच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं समलो आंकवार मारिताय जल्मलो कोंच पिरातकाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकितिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचें उतर आमी आयकलां. देवाच्या उतरा वयर आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ केला. आमचो बाबार्थ अदीक तीर जाला, गोड जाला. असलेच बाबार्थान आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान सगल्या बिस्मांनी आनी यादनिकांनी आपल्या शेल्यांक मिसा बलिदानाच्या समोरून नेन ओदिशी जेजूक दिसान दीस लागीं हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी
एका गोरब्यान पवित्र मिस्ताच्या बलिदानाची गोठाय आनी बॉल घेवन आपल्या कुटुंबांत आनी समाजांत हुस्क्यांत आनी मोगान बोललेली मनशां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या त्रेजनाचे इंतेसांव भेटयतले रियोनेस फर्नांडीस तिका मागलोलो उपकार भाग्यवंत आतोनीचे विनोनीन वेगीच फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, जय बाबा ही मागणी आय. आनीक एक पावट इल्लोसो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. सगळीं let us close our eyes and let us open the eyes of our hearts. आमचे काळजाचे दोळे उठे करुया आनी जेजूचें आजीरपण आमच्या काळजांत आमी अनुभवया आनी जेजू लागीं आमची खासकी मागणी उदी करून आमी जियो सोर जेजूचें आसणें पयले सुवातेर आमच्या काळजांत दर एकल्याच्या अनुभव उपरांत पोती पोतिनीच्या पोतीन पोतीच्या आवय बापूय भुरग्यांच्या आनी भुरगीं आवय बापायच्या सोबे जेजूचें आसणें अनुभव आनी दर एकलो आपणाचें खासगी जिवीत आपणाचो गोराबो जेजूच्या आसण्यान आजीरपणान जेन्ना आमी सांजेचें प्रार्थना करता जेन्ना आमी जेवणाक बसता जेन्ना आमी मोगान एकामेकाची सेवा करता जेजूक आमच्या बाराबर घेवन करुया आनी जेजू आपले कुरपेन मोगान आमकां भरतात आमचें जिवीत नवसरता आनी होच जेजू घेवन दर एका सेवा धर्मांत वांटो घेवंक आमकां जायती करूंक म्हूण आमी मागुया. या आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाना तयारीच्या वेळार मी गायन करूया. C37 पेज 44. तुझ्या पवित्र मुखार बाप्पा एकूच दावो जेजू निर्मळ करगो तुझो पुण्या भितोलिता कोणयो तोशी जेजू सोबे सोगली Lord,
म्हज्या बाबा भयणीनो मुशेयान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बो कोणवाड्या बापा, पोरण्या मनशाचो नाश करून बागयोंत निसभवाचो आंतोन तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताच्या ह्या तेरेजनाच्या दिसा परबेक तयारी कशी फाबो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान आमी घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडबणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, परस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरूंक सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोतेने हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartacho good porgotuya. Sumia Jesu tuje morona mi somorota. Tuje punoruchi mona mi porgota. Tuja elia ami omreka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पोनोचवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलिप नॅरी आमच्या गवणी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पोनोशिवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे स्थागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोंत सुसेत तिचो निश्कलंकपती, बागयोंत धर्मदुतां, बागयोंत सांत आंतोन आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजू वरवीं आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर आमी सगळे रायाच्या यादनीकपणांत भाग मेवला. सो जितले पावटी आमी खंयच्याय सेव्या धर्मांत वांटो घेतना जेजूचें आजीरपण दर एका संस्कारांत आनी तशेंच वांटो घेतल्यांच्या दर एकल्याच्या काळजांत आसूं म्हूण आनी बाबार्थान ह्या आजीरपण हाची साक्षी आमी दुसऱ्यांक दिवंक म्हूण जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. स्वची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
तोच तो मोगाळ शेजू सदोर एका सेवा धर्मांत आजीर आसा. किरीत भाशेन परम संस्कारांत आपणाकूच घेता, बापाक दिन बासता, मोडटा आनी वांडटा. हेंच करूंक जेजू आमकां गोठायांनी बोड. हे जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया. D32 पेज 64. O gawato sada misa
प्रार्थूया. स्वर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाड बापा, आतांच घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनबासता. प्लीज बोवाच्या भाग्यवंत आंतून हाचे वरवीं सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप हेच काळजान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तेंच करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. सातोड्याची कार्यावळ आज सकाळीं वाजता, दुसरें 7 वाजता इंग्लिजीन, तिसरें 8:30 वाजता आनी दोबाजीक मीस 10 वाजता. सांजेच्या वेळार मीस ना. पुर्बे सुमयार तियात्र आसतलो. रोज फनाचो गिरगिरे. ताच्यो तिकेट्यो भायल्यान आदारार मेवतात वा आमच्या ऑफिसांत मेवतात. आमचे तांणी तयार केल्ल्यो खावपाच्यो वस्तू आमच्या बँड स्टँडार विक्रेक आसात. तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो.
आमचे फिरगोजेन दोतोन सुरू जाता 23 वेर जुन्यांचे जाणी गेल्ल्या वर्साक नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात क्रिज्म घेतला तांणी सगल्यांनी ह्या वर्साक पोस्ट कॉन्फर्मेशन ह्या दोतोनीच्या जोम्यान भितर सरूंक आमी मागता आवयन बापायन ही जबाबदारी घेवची आनी आपल्या भुरग्यांक धाडचें. गेल्ल्या आयतार आशिर्वाद दिवच्या आदी हांवूय म्हज्या इश्टाक फादर सुगोराक दिन वाचता. पयले सुवातेर ताका सांगलां विशय जे काडलेत ते बरे लागले लोकांक शिकोवण दिवंक नाजाल्यार बेश्टी कसले कसले विशय काडटात आनी आमी वेता. तरी शिकोवण ह्या दिसांनी तुमी घेवन तुमचें क्रिस्ती जिवीत बरें फळादीक जावंक आनी जाणवायेन बरोवन समजून दुसऱ्यांक साक्षी दिवंक. सो थँक्यू वेरी मच. आनी एक वेळ आदीं आयिल्लो सर्गेस फादर रावल आसतना पूण बिकॉज ऑफ समथींग एल्स टायल्स सर्वेस पर तुमचे ही सोबे आसूं. स्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसून यात जे तुमी परम संस्कारांत आनी सेवा धर्मांत अनभवलां जेजूचें आसलें तेंच जिवंक आनी साक्षी दिवंक तुमकां धाडटा. Soy tan chica.
भाग्यवंत आंतोनीची विनोणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुझ्या नांवान आनी तुजे विनोणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणबायेच्या सागरात, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणबायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनोणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनी कोळे माग. ओर चोरयांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मोजतीन हे कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवूंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबनासतना विनंती कोर. आमेन. आम्ही शॉर्ट गायन करूया. U25 पेज 243 आम्ही पयलो आणि दुसरो श्लोक आयतले.